हे सगळ्या पळोवपा खातीर ह्या भुरग्यांक हांगासर हाडलेले आसा। अशें म्हणटा की आनी खरीच ही गोष्ट की आमचो पिवळ मतदारसंघ जो आसा तो शेती प्रधान आसा। वेगवेगळी शेतां म्हणा जावं कुळागर म्हणा आनी आमच्या दोंगरांनी सारको नटलेलो आसा। आनी पिवळ मतदारसंघाचे प्रतिनिधी आमचे अशी एक व्यक्तिमत्व करता त्यांचे शेत आनी त्यांचे समीकरण एकदम सारखे जुळलेले आसा। ल्हानपणांपासून आमचे आमदार तुळशाचे मळे म्हणा जावं अशें करून ते व्हडले जाल्ले आसा आनी अजुनूय तेंचे नाते जे आसा ते सारखे शेता कडेन आसा ते आमकां आयच्यान दिसता। आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांची कुरबा वाडोवपा खातीर आमच्या बरोबर आसा ह्याच आमच्या मतदारसंघाचे आमदार पयलींचे मंत्री आदरणीय गोविंद गावडे सर आसा आमच्या बरोबर। तशेंच आमच्या बरोबर आसा आमचे पंचायतीचे सरपंच विशांत भाव, तशेंच बाकीचे आमचे सगळे शेतकार भाव आसा, आमचे पत्रकार बंधू आसा, सगळ्यो टिचरी आसा, सर आसा त्या शाळेंतले। आता हांव मागता आमच्या सरा कडेन की तेंच्यांनी आमची ह्या भुरग्याची उर्बा आनीकूय वाडोवची। ल्हान माणकुळे भुरग्यांक खूब मनापासून तुमचें हांव अभिनंदन करता। पयलू अभिनंदन करता आमचे पालक शिक्षक संघटनेचे आनी त्याच बरोबर टिचर्स हांचे की तुमकां आज प्रॅक्टिकल नॉलेज मेळपा खातीर हे सगळे शिक्षकांनी आनी पालकांनी जी अथक मेहनत घेतिल्ली आसात तेजे पेक्षा जो शेतकार जो आसा कारण तुमचेर एक ताणें एक भरोसो दवरलेलो आसा की हो चोरवो आज ताणें घातिल्लो आशिल्लो तो चोरवो आज किल्लोन आज वयर आयिल्लो आसा आनी रोप कशी लावप हाजो अभ्यास घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा। आनी अशाच ह्या म्हज्या पार्श्वभूमीचेर आमचे बरोबर आसात आमचे एक कळेगाज सरपंच श्री विशांत बाब नाईक, त्याचप्रमाणे आमचे एक सामाजिक कार्यकर्ते जे शेतांत आमी उबे आसात, जे शेता कडेन येवणारो रस्तो जो आसा, जे शेताक घालणारे त्यो लायटीचे पोल आसतले आनी पंप आसतले, हे तिनूय पीक हे शेत घेता ते फुडाकार घेणारे आमचे इश्ट सावळो बाब नाईक, नागेश बाब भोसले, म्हज्यो सगळ्यो प्रायमरी शिक्षिका शिक्षक तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। आणि ज्या शेतकऱ्यां विशीं हांव सदांच ताठ मानेन उलयतां की आमचो शेतकऱ्याचो कोणो ताठ आसपाक जाय, तो कोणा मुखार झुकपाक जायना। ते म्हजे सगळे शेतकार भाव, म्हज्यो भयणी, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। आज खूब बरें दिसलें की गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल सरकारी प्राथमीक शाळा गांवकारवाडा खांडोळ्या हांगसरली भुरगीं आज शेत कशें लावप, ते कशें कसप आनी तेजी पयलू सुरवात कशी करप ह्या अनुशंगान आज हांगसर आयिल्लीं आसात। ज्या वेळाचेर म्हाका भुरग्यांचो एक आग्रह आशिल्लो, आमचे इश्ट छगन बाब गावडे हांणी म्हाका रिक्वेस्ट केली की सर आमची भुरगीं शेतान वचपाक पळयतात आनी तुमचो आग्रहाचेर तुजे तांकां थंय उपस्थिती जाय। हांवें एका धपक्याक सांगलें हांव सदांच ज्या वेळाचेर भुरगीं म्हाका उलो मारतली थंय हांव सदांच पयले प्रथमाचेर क्रमांकाचेर आसता आनी म्हणून म्हजी उपस्थिती आज हांगसर आसा। जसो हांव तुमच्या सारको आशिल्लो तसोच हांव शेतान वतालो, म्हज्या आवय बापायक हांव तेंकोय दितालो। पूण शेत करप ही सादी गोश्ट न्ही। बरेचशे जाणांक दिसता आनी खास करून जे एसीन बिसीन बसणारे जे अधिकारी बिरी आहात तांकां दिसता की शेत म्हळ्यार तें अशेंच म्हणून, पूण तांकां घाम गळचे पडटा, वत सोंसचें पडटा, पावस घेवचो पडटा, वारें वादळाक तोंड दिवचें पडटा।
घडी एखाद्या शेताची जर नाशधूस जर जाली जाल्यार कितले तणाव येता हे हांवें शेतकऱ्याच्या चेहऱ्याचेर पळयलेलें आसा. आनी म्हणूनच हांव सदांच सांगता, ज्या देवाचेर 8 वर्सां जालीं हांव ह्या सरकाराचो घटक आनी सरकाराचो मंत्री आनी आज आमदार करता आसतनाच म्हजो शेतकार सदांच हासरेपणान आसपाक जाय. आनी म्हणूनच जितल्यो सवलती आमी हांकां उपलब्ध करून दिवपाक जाय तितल्यो सवलती उबे करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी तेन्नाच आमी म्हणटले सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर काम करता, बाकीच्या ग्रामीण भागातल्या लोकां खातीर काम करता. आणि म्हणूनच आजची जे प्रशिक्षण जे आसा ते प्रशिक्षण ताणें ऑलरेडी शेतकार म्हज्या भावांनी चरवो घातिल्लो आशिल्लो, पूण चरवो घालचे पयलीं ज्यो आमी कुणग्यो म्हणटात तो चौकट जो आसा जेका मेर घालून वेवस्थीत उदक वचपा खातीर चली उदक साठपाक जायना म्हणून ताका आमी बरो एक ट्रायंगल असो एक कोदळीचो देपळो काडटात आनी सायडी दवरतात. ज्या वेळाचेर जाय पडटा त्या वेळाचेर आमी बंद करतात आनी ज्या वेळाचेर चड भरता त्या वेळाचेर आमी सोडटात. म्हणजे जो चरवो घातिल्लो आसा जो भात जो आसता तो कोंब जो इल्लो भात जे आसता ते आमी शिपडतात त्या वेळाचेरूच हे जे पीक हे आपली चरवो जो आसा तो वयर येता. खरें म्हणल्यार आमी म्हाका दिसता 2 मणभर आमी इतले शेताक ते दिसता दोळे मुखार त्या वेळार इल्लेशे भात घालता. पूण हे जेन्ना भात तयार जाता त्या वेळार ते म्हाका दिसता 8 साक तरी भात तयार जाता. म्हणजेच एक भाताच्या चरवाक कितली ताकद आसा, कितले तरेची ती प्रोडक्शन दिवपाक शकता हे ह्या गोष्टींतल्यान आमी आज शिकपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे शेत चरवो घातलो रोप लायली म्हणून जायना, ताका आमकां नण्णी म्हणटा ती काडची पडटा, ताका आमकां सारें मारचें पडटा. सारें मारचें पयलू नण्णी म्हणल्यार कितें की तो आमी ताका इंग्लिशीन आमी पॅरासायट खातात की जे आमी शेण घालतले किंवा आमी सारें मारतले ते पॅरासायटान न खाता नण्णीन खाता आसतना ते वेवस्थीत ते भाताचे काडयेच्या मुळा पर्यंत पावपाक जाय. आणि म्हणूनच ते सगळी नण्णी काडप आसता. आनी ज्या वेळाचेर कापणी जाता त्या वेळाचेर भात तयार जातले हे सगळे करून प्रोसेस जालो नंतर त्या वेळाचेर आमी एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय की पूर्ण भात मग तातूंत नण्णीची कसली काडी उगवपाक जायना म्हणून ही नण्णी काडप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच म्हणटात की शेत जर बरें जर जातलें जाल्यार हे सगळें आमकां प्रिकॉशन घेवचें पडटा. आनी म्हाका दिसता खास करून म्हज्या भुरग्यांनो आज तुमी जो अभ्यास जो हांगसर करपाक येल्लो आसा शेतकार फक्त हो मानाय म्हणून आमी पळोवपाचे ना. आज शेतकार हो व्यावसायिक दृष्टिकोनांतल्यान व्यवहारीक दृष्टिकोनांतल्यान काम करप ज्ञान संपादन करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. आनी म्हाका दिसता त्या शेतान आमी राबिल्ले त्या शेतान आमी काबड कश्ट केले म्हणून म्हाका दिसता आज देवान आमकां हांगसर पावयलेले आसा. हांव सदांच म्हज्या भुरग्यांक उल्लेखून सांगतलो तुमी केदेंय व्हडली जावची मोठी जावची तुमी जगाच्या खंयच्याय कान्या कोपऱ्याक मेरेन पावची पूण ह्या शेतान आमकां आज मोठें केलें आमचें पोट भरपा खातीर मदत केली आनी त्या शेता कडेन हांव फाट केन्नाच करूं नाकात. हांव सदांच म्हणटा आवयच्या लुगड्या पासून तयार केल्ली गोदडीची उपमात केन्नाच विसरपाक दिवपाक जायना. तशेंच तरेचें आमचें शेत आमचे कुळागर आमचे भाट जे आसा ते आमकां आज जेणेन आज ताकद दिल्ली आसा ते ताकद ती राखण करून दवरपा खातीर आमी सदांच काम करतले. तशें आज तुमी सगळ्या भुरग्यांनी आज शपथ घेवपाची गरज आसा आनी तुमी घेतली अशी म्हाका आशा व्यक्त करता. परत एकदा सगळ्याचे आभार व्यक्त करता. खास करून शेतकऱ्याक आज बरेचशे हांगसर नुकसाण जाल्लें आसा कारण बरेचशे रोप आमी भुरग्यांनी काडटा आसतना ते मुळा पासून काडले ना. पूण हे शिक्षण जावन आसा. शिक्षण ज्या वेळाचेर आमी घेता त्या वेळाचेर आमकां थोडोसो काही गोष्टी नुकसान हे सोंसचें पडटलें आनी त्या ओनर म्हळ्यार आमचो छगन बाब गावडे ताणी खरें म्हळ्यार तो बेतके रावता पूण अमेर म्हळ्यार येवन ताणी शेत तयार करता त्या बद्दल हांव ताचें खूब मना पासून अभिनंदन करता. कारण शेतकाराचो कोणो झुंपपाक जायना ह्याच दृश्टींतल्यान आज म्हाका पूर्ण केलें. सगळे टिचर्स शिक्षक आनी म्हजे सगळे शेतकार भाव आनी म्हज्यो भयणीक सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. अशेंच मुखार या आनी प्रत्येक ज्ञान हे आमच्या जिवना खातीर मुखार जाता. तुमी IAS ऑफिसर जाले IPS ऑफिसर जाले पूण हे ज्ञान आसप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. तेन्नाच तुमी लोकांक सेवा करपाक शकता. ह्याच ह्या प्रॅक्टिकल नॉलेजींतल्यान ह्या भेटींतल्यान तुमकां आज शिकवण जावन आसा. तुमी शिकतली अशी हांव आशा व्यक्त करता. पावसाक भिजपाची गरज आसा वडील पिवपाची कांय गरज ना.
बारिश